सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या वॉटर शेड या योजने अंतर्गत काणकोणच्या एका गांवडोंगरी ह्या पंचायतीक सामान येयलें 10-12 लाखाचें ते काणकोणच्या एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान दिवप जायना. हेजेर वारंवार तेणी चवकशी केली एग्रीकल्चर ऑफिसान काणकोणच्या, पूण तांकां कितलेशे म्हयने जाले दिवप जायना. म्हणून लास्ट जी ग्रामसभा जाल्ली गांवडोंगरी पंचायत तेणी असो ठराव घेतला की अशी जर तर तांकां सतवणूक जायत रावली सरकारा कडल्यान जाल्यार येत्या जे इलेक्शन आसा पार्लमेंटाचें त्या इलेक्शनाक बहिष्कार घालतले. ग्रामसभा जाली पळय त्या ग्रामसभेक कितें कितें ठराव घेवप अशें जालें? ग्रामसभेक कामाच्या बाबतीत खुबशे ठराव जाल्यात आनी तातूंत इम्पॉर्टंट एक ठराव जालो म्हणजे की पंतप्रधान जल सिंचन योजना ह्या अंतर्गत आमकां गांवडोंगरी काणकोण तालुक्याक 7 पंचायती 7 भितर एकच पंचायतीक वॉटर शेड ही पंचायतीक पास जाल्ल्या आनी त्याचो चेअरमॅन CM तेजें काम ऑलरेडी सगळें तेमची जो एजन्सी घेतला तेणी कितें कितें काम करपाचें तें पॉयंट फिक्स केल्ले आसा. आनी जेन्ना आमी हें जाली फर्स्ट आमची मिटींग जाली तेतूंत कमिटी काडल्या आनी कमिटीचो चेअरमॅन हो सरपंच उरता आनी सरपंच आनी एग्रीकल्चराचो एक ऑफिसर तेजेर रिप्रेझेंटेटीव उरता. मिटींगेक फर्स्ट मिटींग जाले नंतर आमकां जवळ जवळ 15 लाख कितें तरी आमगे अकावंटां आयले आनी त्या वेळाचेर आमी ठराव घेतलो की ज्यो गांवडोंगरी 11 अंगणवाडी आसात त्या अंगणवाडीक स्टील कपाट, चेअर, टेबल आनी सावंड सिस्टम आमी तें सामान सगळें हाडलें. तेमी एग्रीकल्चरान हें ऑर्डर दिवन हाडलें, पयशे आमी पेड करपाचे आनी आज पर्यंत तें सामान मटेरियल एग्रीकल्चर ऑफिसांक धूळ खायत पडलें आसा. थोडें सामान एग्रीकल्चर ऑफिसां आहा आनी थोडें सामान तो तेंचो ऑफिसर आहा सर्वानंद म्हणटा तेणें आपल्या घराडेन दवरला. हें कित्याक दवरलें तें विचारल्यार कांयच सांगप उत्तर ना. जेन्ना काणकोण एग्रीकल्चर पॉलिसी ठरयता त्या दिसाक हांवें तो प्रस्न उपस्थित केल्लो की बाबा तुमी सामान कित्याक दवरलें तें सांगात. तें कांय सांगपाक येना. 2 दिसांनी आपण तें सगळें हें करता विलेवाट लागना. आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी जाली जाल्यार मिटींग जाल्यार 1 म्हयनो गेलो. अशा वेळाचेर परची ग्रामसभेक आमचे हो विशय येयलो आमकां कित्याक लागून पेंडींग उरला, तेजेर कितें इन्क्वायरी जाला, तुमी कितें केलां. आमी डायरेक्टरा सगळ्यांक सांगलें, डायरेक्टरा वचून हांवें बाबा कित्याक दवरलें तें सांग. तर तें कांय ना, आनी 2 दिसांनी करता 2 दिसांनी करता म्हणत आहा. आतां ग्रामसभेक आमी ठराव घेतलो आसा जे लोकांनी घेतलो आहा की जर आमगेले युटिलायज जर केलें ना मटेरियल जाल्यार आमी लोकसभेक वेळाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या इलेक्शनाचेर म्हणजे लोकसभेचें इलेक्शन जाता त्या इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालपाचो आनी हो ठराव भोवमतान पास जाल्लो आसा. कितले लाखाची सुमार सामान आतां एग्रीकल्चर जवळ ऑफिसांत जवळ 10 लाखां सुमार आसा आनी हें सामान सगळें सेंट्रल गव्हर्मेंटा पयशे. एक्चुअली चेअरमॅन ताजो CM आनी ही गोश्ट हांव आज एक्चुअली CMाक म्हाका उलोवपा मेळटा हांव CMा कानार घालतलो. अशें जर तुमी जर मेळ्ळें जर एक गांवडोंगरी सारक्या भागांत जर दुर्गम भागांत जर शेतकऱ्यांक जर बेनिफीट मेळटा तें जर एग्रीकल्चर ऑफिसर जर हाडून दवरता जाल्यार तुमकां वोटींग कित्याक करप. पूण लोकांची तयारी आहा म्हणटा लोकां तयारेन लोकांनी ठराव घेतला. ठराव जरी हांवें मांडलो लोकांनी भोवमतान पास केला, कोणाचोच विरोध ना. हें सामान सोडून बाकीची तुमची डेव्हलपमेंटाची कामां जाता बाकी डेव्हलपमेंटा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. गव्हर्मेंटा फुडें आमी काम घेवन गेले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम ना. एज प्रेजेंट म्हागेले 50 लाखाचो प्रोजेक्ट जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा स्लॅब लेवल आयले आनी जवळ जवळ 15 फायनान्साचें जवळ जवळ 50 लाखां काम आसा चालू. एज टेंडर प्रोसेसींग स्टार्ट आहा. ह्या म्हयन्या भितर ना फुडल्या म्हयन्या भितर टेंडर काडटलो. गव्हर्मेंट कामाक आमकां खंयचोच अडचणो ना. मेन म्हणटा आमकां असले प्रॉब्लेम जावंक ना. आनी गांवडोंगरी लोकांक त्या स्किमीच्या अंडर बारीक बांदणारे 4 वर्सां हो जर हाडून दवरले जायत शेतकरी लोकांक जर बेनिफीट जर मेळना जाल्यार कित्याक आमी गव्हर्मेंट हाडोवपाचें कारण कितें तें सांगना न्हू. तें एग्रीकल्चर ऑफिसर कितें म्हणटा तें सांगना. म्हाका त्या एग्रीकल्चर ऑफिसराक अशें सांगूं जाय ताका कितें दुख्ख जाता काय कितें. कारण भितर कितें पॉलिटिकल इंटरफरन्स आसा म्हाका तेंच कळना. त्या पॉलिटिकल एग्रीकल्चर ऑफिसाक अशें दिसता काय कोणाक खबर, दुख्ख जाता काय कोणाक खबर. कारण हांव वेळीप समाजाचे पंच आनी हांव एकटोच देसाय समाजाचो. म्हळ्यार हांव देसाय समाजा आसून ताका दुख्ख जाता काय कितें हें म्हाका कांय कळना. एकटो आसा म्हणून सरपंच जालो म्हण ताका जर तशें बी दुख्ख बी त्रास जाता जाय तर तेणी सांगचें. एग्रीकल्चर ऑफिसराचेर बी खंयच्यान पॉलिटिकल प्रेशर येता अशें कांयच सांगना एग्रीकल्चर ऑफिसर. गेल्या 2 दिसां भितर दिता हें सांगता. एग्रीकल्चर ऑफिसराची कितें म्हणटा काय कळना. कोण फाटीं कोण तरी आमी एक पंचान ताका विचारलें तूं केन्ना दिता. त्या वॉटर शेडीचें नांव काडल्यार आपल्याक तकली म्हणून घुंवत म्हणून हाडटा तो एग्रीकल्चर ऑफिसर कोमरपंत आसता. म्हणजे तेगे उद्देश कितें आमकां कळना. तूं काणकोणकारांक सपोर्ट करूं आसा काय काणकोणकारांचें पाड घालूं आसा. काणकोणचोच एग्रीकल्चर ऑफिसर जर काणकोणकारांचें पाड घालता जाल्यार आनी कितें उरलां.
आमकां हें बरें दिसना ताका लागून आमी त्या लोकसभे इलेक्शनाचेर आमी बहिष्कार घालतले आनी आज मेळत जाय सीएमाने हांव प्रस्न उपस्थित करतलो आनी सीएमा सांगतलो बाबा अशें जाल्लें आसा म्हणून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.